आयज आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येयल्ले आमचो चीफ इंजिनियराक मेळपाक. कारण एकूच आसा, तुमकां खबर आसा की गोंयभरान इलेक्ट्रिसिटी रेट्स जी आसा ती हायक जाल्ली आसा आनी सानंद्रे मतदारसंघातले कितलेशे लोक जे आसा ते म्हाका परत परत येवन आपापल्याची जी बिलां आसा ती बिलां दाखयताले आनी रेटी वाडल्या म्हूण सांगताले. आनी तेच डिस्कशन करपाक लागून आयज आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान येयले. आनी पयलो प्रश्न जो आमी विचारलो की कशा रितीन ही बिलां वाडटा. आतां ताका खुबशे तेंचो क्लियरिफिकेशन खुबशे आसा, डिफरंट क्लियरिफिकेशन तेंच्यांनी दिले आनी तितून आमकां जाणून येयलें की जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी अथॉरिटी जी आसा त्यांच्या थ्रू जी बिलांची वाड आसा ती बिलांची वाड दिसून येता. 2022 ते 2026 पर्यंत कितल्याशा प्रमाणात बिलांची वाड जाल्ली आसा, बिल हायक जाल्लें आसा. आनी आमी तांकां तोच डिमांड घातलो की ही बिल जी हायक जाला म्हटल्यार तुमी कंज्युमरांक पळोवंक ना. ते म्हणटा की खुबसो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा जावं बाकीचे खुबसो तेंचो फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाचें जाला आनी थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी कंज्युमर हेंकां दोगांकूय हियरींग घेवन हे जो GRMC आसा तेंचे थ्रू हे जाता म्हणून. आतां आमी तांकां डिमांड केल्लो आसा की जॉयंट रेग्युलेटरी अथॉरिटी आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेंच्या थ्रू हेजी हियरींग जावची आनी तेंच्यांनी आमकां एश्योर केलें आसा की ते जो डिमांड आसा आमचो डिमांड जो आसा तो फुडें करतले. पब्लीक हियरींग घेवची जे करून पब्लीक हियरिंगाक लोकांचे कितले प्रश्न आसा ते जाणून घेवपाक शकतले. कारण कितलेशे जाण आमकां कंज्युमर जे आसा ते आमकां येवन मेळटा आनी आमकां मेळोन ते खुबशे आपणाचे प्रश्न जे आसा ते सांगता. कित्याक थोड्यांक 1000तल्यान 8000 पासून बिल येयल्लें आसा ही आमकां दिसून येता आनी डिफरंट कंज्युमरांचो डिफरंट बिलिंग पॅटर्न आसा. दुसरे आनी एक ते सांगपाक लागले की आमकां अवेरनस करपाची गरज आसा. हांवेंय तांकां सांगलें तुमी अवेरनस कांयच करिना. ते म्हणटा कंज्युमराचो युजेज जो आसा तो युजेज वाडला. जो युजेज कित्याक वाडला हेजो प्रश्न तांकां विचारलो जाल्यार ते खुबशे रिजन ते दिता. हीट येयल्ली आसा आनी कितें येयल्लें आसा हे खुबसो रिजन दिता. बट दॅट रिजन डजंट सॅटिस्फायड बिकॉज जो डिपार्टमेंट इट इज अ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्या थ्रू अवेरनस जावपाची गरज आसली मात ती अवेरनस अजून पर्यंत जावना आनी ताका लागून कंज्युमर जे आसा ते सामके आबूज जाल्ले आसा. तांकां कंज्युमरांक कळय ना कित्याक प्रत्येक जाण म्हणल्यार आयज समज बेजीक सॅलरी घेवपी 10-15 हजार बेजीक सॅलरी घेवपी एक हाऊस होल्ड आसा त्या सॅलरीचेर तांकां समज एक 0 to 100 युनिटाचेर पासून हे येता ताचे वयर युनिट्स येता आनी सडनली तांकां हायक जाता तेन्ना तेंचो जो मंथली हे आसा मंथली बजेट आसा तो मंथली बजेट हालता. आनी हेच परिस्थिती आयज गोंयकारांची जाल्ली आसा. आयच्या दिसा आमी तांकां वचून सांगला की तुमचे जाता इतल्या बेगीन एक पब्लीक हियरींग घेवची, तितून लोकांक आपोवचे आनी जो हायक जाल्लो आसा डिपार्टमेंटाच्या थ्रू मिनिस्टरानूय हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. सुदीन ढवळीकर थंय भाशणां दिली म्हूण जायना. हांगा लोकांची समस्या आसा ती जाणून घेवपाची गरज आसा आनी सुदीन ढवळीकराकूय आमी लेटर बरयतले कित्याक तो तेणेन हे अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. ते रिडक्शन करतले. आयज खूब जाणांक तेंच्यांनी म्हटलें ते मायनस हाडटले ते जावना अजून पर्यंत रिडक्शन करूंक ना. सो तेका लागून आयज आमी हांगा येयल्या आनी तांकां आमी क्लियर डिमांड केल्लो आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार सानंद्रे मतदारसंघाची आमची ज्या लोकांनी म्हाका बिलां सबमीट केल्ली ती बिलांय सबमीट केल्ली आसा आनी ती रेक्टिफाय करपाक तांकां सांगलां. कित्याक ते म्हणटा कितें इश्यू आसपाक शकता पण आमकां खबर ना कित्याक ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कॅन अंडरस्टँड एक्झॅक्टली वॉट इज द इश्यू, त्या हेजेर कितें इश्यू आसा तो. सो आमचो एक युजर तुमकां मुद्दम सांगतलो की ताका कितें फेस जाता. हो आमचो फ्रांसीस नेवरेचो. गुड मॉर्निंग. एक्चुली हांव हेजे बिलाचेर वयर उलयतां. आमकां पयलें बील लास्ट इयर म्हाका बील हेजें एप्रिलाचें मार्चाचें बील म्हाका येयलेलें 745 ओके आनी ह्या वर्साक आतां 3645 बील येयलां. सो डिफरन्स चड व्हडलो डिफरन्स. इतले आमच्यांनी कंज्युमराक अशें करून बील फारीक करूंक जायना. मागीर हांवें हेजेर पळयलें जाल्यार तेणी रेटी हेजे रेटी चडयल्या युनिट्सांच्यो. 0 to 100 युनिट्स 20 पैसा गेल्या आतां रेट चडयल्या. 100 to 200 30 पैसा, 200 to 300 45 पैसा आनी 300 to 400 55 आनी 400 and above 80 पैसा. सो इतले ते रेट इतले ते चडयतले जाल्यार तेणी एटलिस्ट आमकां लोकांक सांगूंक जाय जाल्यार बाबा आमी इतले बराबर इतले रेट हायक करता म्हणून. सो आमी कंज्युमर म्हणटा आमी रेडी ना, इतली शॉक घेवपाक आमी रेडी ना.
सो आमी आतां उलयल्या हे कडेन उलयल्या चीफ इंजिनियर उलयला तेणी सांगलें आपूण पळयता म्हण कितें करूंक जाता तें. सो हेंच आमचें मागणें की ह्यो रेटी पळय तेणी चडयल्या त्यो उणे करच्यो. पळय आमकां सिंपल रिप्लाय घातला की हे सरकाराचे थ्रू जावं जो GRC आसा GRC तेच्या थ्रू तांकां रेग्युलरली अमावंट येता वॉटेवर अमावंट ते चार्ज करता. पण आमी कितें म्हणटा की 2022 हो अमावंट वाडत चल्लेलो आसा. अशें न्हू की तो 2022 जावन हॉल्ट जाला आनी तितलोच उरला, वाडत चल्लेलो आसा. सो हे वाडटो अमावंट जो आसा तो वाडटो अमावंट स्टॉप करपाची गरज आसा. कित्याक आयज जो हायक जाला इतलो हायक जाला तो लोकांक सामको शॉक लागला आनी शॉक लागलेल्या कारणान आयज लोक जे आसा ते लोक आबूज जाल्या. सो ह्याच रितीन आमी पळोवंक गेल्ले जाल्यार आयज आमी सीई कडेन उलयल्या, चीफ इंजिनियरा कडेन उलयल्या. चीफ इंजिनियराक आमी तेच प्रश्न मांडले की तुमी हो जो हायक आसा तो हायक घेवन तशेंच कित्याक रावले अजून पर्यंत, तो हायक कित्याक तुमी कमी करना. आयज तो शॉक वाडटा. डबल इंजिन सरकार म्हणटा. आतां बीजेपीचो सेंट्राकूय सरकार आसा, हांगाय सरकार आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही वाडयला म्हणटा, व्हडल्यो व्हडल्यो पॅकेजी गावल्यो म्हणटा. तो पॅकेजी गावल्या लोकांक आयज जो कंझ्युमर आसा बेजीक नेसेसिटीन दोन आमी काउंट करता, एक इलेक्ट्रिसिटी आनी दुसरी वॉटर सप्लाय. सो बेजीक नेसेसिटीनूच तुमी असलो धक्को दिवपाक लागले नाल्यार कशें जातले. हजारांनी बिलां समज येवपाक लागले नाल्यार कशें जातले. सो क्लियर तेंच्यांनी सांगला की आमची पब्लीक हियरींग आमी तांकां डिमांड केला की पब्लीक हियरींग दिवची म्हणून, जे करून गोंयभरांतले लोक येवन आपणाचे विचार जे आसा ते मांडपाक शकतले, इश्यूज कितें आसा ते जाणूंक शकतले. कित्याक जेन्ना पब्लिकान अंडरस्टँड आनी तांकां तेंय सांगले, ते म्हणपाक लागले आमी अवेरनस करपाचो चालू केल्ले आसा. आमच्या मतदारसंघान तरी अजून पर्यंत अवेरनस केल्लो ना. हांवें तांकां तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की तुमी सांगा म्हणून आमी अवेरनस करता. सो हांवें तांकां डिमांड केला की अवेरनस तुमी डिपार्टमेंट जो विलेज पंचायती अंतर्गत खंय आमचे बाकीचे पब्लीक खंयच्याय हितून आसा जाल्यार ते आमी करूंक शकतले. सो हो जो डिमांड आसा तो क्लियर आमी केल्लो आसा. फाटल्या दिसांनी GRC हियरींग जाल्लें पळय, हियरींग जावन पब्लीक रिजन जावन तेंच्यांनी प्रायस हायक केला अशें तुमकां थंय सांगलां आसलें. तेजेर प्रायस हायक तेजेर ऑलरेडी अप्रुवल GRCन दिला. सो तेजेर रिड्यूस करतलो जाल्यार गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक. हय डेफिनेटली आयज हो बीजेपी सरकार जो आसा, बीजेपी सरकारान जे डिसिजन घेवपाची गरज आसा. मिनिस्टर जो आसा, मिनिस्टरान पळोवपाक जाय बाबा लोकांक कितले त्रास जाता. तुज्या मतदारसंघात एकांतलो तूं कितें करूंक शकता आसतलो, बाकीच्या मतदारसंघात जायना. हे सिंपल आसा. तुम्ही कितें करता ते तुमकां खबर आसतलें. पण आयज लोकल जे आसा आयज सफरींग बाकीच्या सगळ्यांक जाता. आयज मुखेलमंत्री एकांतलो आपणाच्या मतदारसंघाच्या लोकांक राखता आसतलो, पण बाकीचे कितें करतले हो प्रश्न आसा. कित्याक प्रत्येक जाण गोंयकार आयज हर्ट जाल्लो आसा. बॉल्सांचे पयशे आयज वचत आसा आनी जग आतां फुडें चवथ येवपाची आसा. चवथीक लोकांकडे पयसो आसपाना कित्याक तुमी बिलां भरपाकूच पयसो काबार केलो. ही परिस्थिती करपाक जाय. फाल्यां फुडली फेस्टिवल दिवाळी येतली, मागीर क्रिसमस येतलो. आयज बिलां काडपाक रीण काडचें पडटा. आमच्या फुड्यान थोडे जाण येयले आमी रीण काडून बिलां भरल्या म्हणटा. ही परिस्थिती गोंयकारांची जाल्या. बिलां पासून भरपाक रीण काडचें पडटा. सो गोंयकारांक तुमी रिणानूच दवरपाक सोदता आनी रिणानूच बुडोवंक सोदता आनी रिणानूच मारपाक सोदता हो प्रश्न आसा. सो मुखेलमंत्र्यान आनी ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर सुनील ढवळेकारान हेजी उत्तर दिवपाक जाय आनी हे जे बील हायक जाल्ली आसा ही हायक जी आसा ती कमी करपाक जाय. आनी हें जायना नाल्यार लोकांनी हेंकां धडो शिकोवपाचो पडटलो. कित्याक परत परत हे हायक करीत रावले आयज बॅकबोन आसा मोडपाक पावल्या. थोड्यांनी मोडले ऑलरेडी, ते आयज घरा रावचे पडल्या. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.